नमस्कार. आर्डिक्सच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. गोंय पुलीस खात्यांत 18 नोव्हेंबराच्यान काडिल्ले सगळे आदेश रद्द. सगळ्या संबंधितांनी आपल्या पयलींच्या सुवातेचेर रुजू जावचे म्हण पुलीस अधीक्षक अभिषेक दनिया हांच्यांनी काडला आदेश. राज्यांतल्या 8 खंड ब्लॉकांची पावणी जातली म्हण मुखेलमंत्र्यान मंत्रिमंडळ बसकेंत दिल्या म्हायती. ह्या विशींची प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. ह्या वर्सा राज्यांत सनबर्न महोत्सव जावचो ना, ताका परवानगी दिवचे ना म्हण मुखेलमंत्री सावंतान म्हायती दिल्या. आग्वाद किल्ल्याची देखभाल करपाची निविदा दृश्टी कंपनीकूच दितले म्हण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान दिल्या म्हायती. जाल्यार मंत्री लोबो म्हणटा आग्वाद किल्ल्याचें पुराय वेवस्थापन खाजगी कंपनीक दिवपाक आपलो खर विरोध आसा. कला अकादमीचें दुरुस्ती काम मार्च मेरेन पुराय जातलें. हें दुरुस्ती काम 50% पुराय जाल्लें आसा म्हण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या म्हायती. गोंयच्या वेंचणूक यंत्रणेचो आढावो घेवपाक भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा बुधवारा गोंयांत. तांचे बरोबर गोंयचे भाजपाचे वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आनी सी.टी. रवी हजर आसतले. इन कॅमेरा सुनावणे संदर्भात तरुण तेजपालान दाखल केल्लो अर्ज उच्च न्यायालयान भायर मारलो. ह्यान फुडें सरकारी कर्मचाऱ्यांक घरा खातीर रीण ईडीसी कडल्यान 2% मेळटलें. सद्याक जांचे अर्ज प्रलंबीत आसा तांकांय हाचो लाभ मेळटलो म्हण मुखेलमंत्र्यान सांगलां. तर इतल्यान आर्डेक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आर्डेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आर्डेक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आर्डेक्स गोवा. देव बरें करूं.